दीस शुक्रार नोव्हेंबराची 7 तारीख 2025. पयलें वचप सांव पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप अध्याय 15 वळ 14 तावन 21 पर्यंत. भावा भयणीनो, तुमी बऱ्या मनाची मनशां आनी सर्व जाणवायेन भरलेलीं देखून एकामेकाक बुधबाळ सांगूंक तुमकां तांगता म्हूण हांव खंडीत जाणा. तरी तुमकां कळीत आसल्यो संगती नव्यान तुमच्या उगडासाक येशो करूंक ह्या पत्रांत थोडे कडेन हांवें तुमकां धैर्यान बरयलां. जेजू क्रिस्ताचो सेवक जावन जो देव न्ही आसलेल्या लोकां खातीर वावुरचें विशेश देणें देवान म्हाका दिलां. देखून हे परी बरोवंक हांवें इतलें धैर्य घेतलां. देवाची सुवार्ता परगट करचें म्हजें मणयारपण म्हणून हांवें घेतलां. जो देव न्ही आशिल्लीं पवित्र आत्म्यान पवित्र जावन तांचें देवाक मानता तसलें समर्पण जावच्याक याजकी मणयारपणाक म्हाका नेमला. देखून देवाची सेवा केली म्हणून जेजू क्रिस्तांतें व्हडपण चिंतूंक म्हाका कारण आसा. म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी खुणा आनी विस्मितांच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन हेर जातींच्यांक देवाक हाल जावपाचे वाटेक हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचें हातेर जावन वावुरलां. हें एक शिवाय हेर कितेंच उलोवंक हांव धैर्य घेना. अशें जेरुसलेमांतावन इल्लिरीक गांवा पर्यंत भोंवून क्रिस्ताची सुवार्ता गाजोवचें म्हजें काम हांवें संपयलां. जंय क्रिस्ताचें नांव येदुळी परगट जावंक ना थंय हांवें सुवार्ता पासारी जाय म्हणून म्हजी आशा. कित्याक हेरांनी घाल्ले बुनयादीचेर बांदप उसारची आशा म्हजे थंय ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जांकां म्हजी खबर परगट जावंक ना तीं ताका पळयतलीं, ताचे विशयान आयकनातलीं, समजून घेतलीं. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 98 1, 2 तावन 3 आनी 3 तावन 4. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा हुजीर उघडल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा हुजीर उघडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उघडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा हुजीर उघडल्या. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावून ताका वर्णिया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा हुजीर उघडल्या. शुभवार्ता. सांव लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 16 वळ 1 तावन 8 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलेलो एक कारभारी. हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हणून धन्या लागीं फिर्याद केली. धन्यान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां? तुज्या कारभारीपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. तवळ तो कारभारी आपणा इतल्याक चिंतून पडलो. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडूं? म्हाका त्राण ना. भीक मागूं? म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणें पुणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धन्याच्या रिणकाऱ्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयले लागी ताणें विचारलें, म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारभारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बोस वेगी.
आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनी एकले लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गुणी गूं. कारभाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हणून बरय. त्या आनी तिच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपणें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. देवाचें उतर हें, म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजुआचे सुवार्थेंत आनी तिच्या कारभाऱ्या विशयांत उलयता. आपलो धनी आपणा कामांतले काडटा म्हूण कळ्ळेंच तो आपल्या धन्याच्या रीणकारांक आपोवन तांच्या रिणाचो ऐवज बदलता. अशें आपणा कामांतले काडटस ते आपणाक तांच्या घरांनी घेतले म्हूण तो चिंतता. ताची बुदवंतकाय शाणेपण पळोवन धनी ताका शाबासकी पाठयता. ह्या संवसारांत आपणात असल्या लागीं चलतना उजवाडाच्या मनशां प्रास असले मनीस चड हुशार म्हणयत, कित्याक ते संवसारीक रेसकाय मुखांत्र इश्ट जोडून घेतात. संवसारांत बरें करून जियोंक, वयर येवंक, जिखूंक कितें सर गरजेचें म्हणून आमी बरें करून जाणा. तसलीच बुदवंतकाय सर्गींच्या आत्मीक संगतींनी वापरून सासणीक जिवे जोडीचे म्हूण जेजू शिकयता. स्वार्थ सोडून बुदवंतकाय वापरून बचावी जोडून घेया म्हणून तो उलो दिता. ग्रेस्त काय पुंजोवन दवरच्यांत आटापना, बकार दिल्ल्यांत आटापून आसा. हेरांक दिल्लें आमकां सासणीक जिविताक उपकारता. सा आमरोज म्हणटा, दुबळीं काळजां, विधवींचीं घरां आनी भुरग्यांचीं तोंडां सासणाक बाळचीत आशिल्लीं घरां, कित्याक दुबळे ग्रेस्तांक येवंक येता त्या संवसाराक कुमो करतात.